पुरस्कृत सबस्टेशनाच्या सुवातेर सुरू केल्लो ट्रान्सफॉर्मर गायब जाल्ल्यान उक्तावण उरले। हो 8 कोटीचो ट्रान्सफॉर्मर मिलिंद नायक वीज मंत्री आसतना पास जाल्लो। ह्या ट्रान्सफॉर्मराची चौकशी वीज मंत्री निलेश काब्रालान करची अशी मागणी थळावे करतात। त्याच परीन कांयच कळनासतना गुपचूप ट्रान्सफॉर्मर हालयल्लो तंत्रज्ञान लिंडन मोंतेरो हाका कामावेल्यान काडून उडोवचो अशी मागणी मुरगांव पालिकेचो कावन्सिलर मुरारी बांदेकरान केल्या। आरडीएक्स खातीर मुरगांवच्यान प्रसाद नायक। जेन्ना ह्या मतदारसंघाचो बाब मिलिंद नायक हो आमदार पॉवर मिनिस्टर जालो, पॉवर मिनिस्टर जाल्या उपरांत त्यांनी सबंद गोंयची पॉवर मिनिस्टर म्हणून सुत्रां हातीन घेतल्यानंतर ताका कळून आयलें की आमच्या ह्या मुरगांव मतदारसंघात पयली म्हणटा ती एक लो व्होल्टेजीचो प्रॉब्लम लोकांक भरपूर प्रमाणात फेस जाता। लायट गेली कितेंय जालें जाल्यार एमपीटी जी आसा त्याच्या भितर तो एक सबस्टेशन आसा, थंय वचून काम करपाचें आनी लोकांक लायटी प्रॉब्लमासून भायर काडपाचें म्हटल्यार पयलीं पास करचें पडटा, थंय भितर वचपाक स्ट्रगल करचें पडटा कामदारांक। हेच्या खातीर त्यांनी हे भोगदा सडा हांगासर आमी उबे आसा थंय सबस्टेशन 8 करोडाचो प्रोजेक्ट हाडलो आपल्या कारगतीन त्यांनी हाडलो आणि इतले फटाफट हेजे काम जाले। सगळे जाल्यानंतर मागीर तेज्या उपरांत कोड लागलो, इलेक्शन आयल्या उपरांत इलेक्शनां जावन गेली। आयज आमकां गोंय राज्याक बरो निलेश काब्राल म्हटलो एक तेज्या सारको एक बरो पॉवर मिनिस्टर मेळ्ळा, पण सांगपाक इतलें आमकां दूख भोगता की आमी जेन्ना आमच्या आमदाराक मिलिंद नायकाक सदांच म्हणटा बाबा हेजे इनॉग्रेशन केन्ना जातलें कित्याक इतलो काम करून हाडला। ते 2 ट्रान्सफॉर्मर हांगा बसयलेले आसात ऑलरेडी 6.3 MVचे। सो तो म्हाका म्हणटा हय जातलो, आमकां सगळ्यांक तेणी सांगलें जातलें 100% सगळे कामां सगळे रेडी आहा, कित्याक कमिशन सुद्दां ऑलरेडी ट्रान्सफॉर्मर जालेले म्हणून आमी पळयल्ले। पण जेन्ना आयज आमी हांगा येयले पळोवपाक प्रत्यक्षान जाल्यार हांगासरसून एक ट्रान्सफॉर्मर मिसिंग आहा आणि तो ट्रान्सफॉर्मर कमिशन केल्लो ट्रान्सफॉर्मर आता फक्त इनॉग्रेशनाक आमी रावता एक थोड्याच दिसा भितर, जाल्यार तो ट्रान्सफॉर्मर हांगासर मिसिंग जालो। तेन्ना आमी ईग विचारलेले, ई म्हणटा कोण लिंडन मोंतेरो म्हणून कोण एकटो आसा जो पॉवर मिनिस्टराकडे आसा, तेणी खंय सांगला आणि हो काढून व्हेला। आता हो आमच्या पॉवर मिनिस्टराक खबर आसा काय त्याच्या नॉलेजा भायर हो करता ते खबर ना। येदोळ्ळो प्रोजेक्ट हाडला त्याच्या फाटल्यान एक आमकां सडेकरांक बरी फॅसिलिटी लायटीची मेळपाक लागून येदोळ्ळो सबस्टेशन हांगासर हाडलेले आसले। ते आमी जर हे पळोवपाक येयले जाल्यार हांगासर एक ट्रान्सफॉर्मर ना जाल्लो आसा। हो कोणी येला आणि कसो येला तो आमच्या मिनिस्टराकूय खबर ना। येदे व्हडले पॉवर स्टेशन हाडून जर हांगासर अशें जर एक रुलिंग मिनिस्टर अशें करता जाल्यार त्याचो पीए कोण पीएसओ कोण अशें करता जाल्यार त्यांनी हेतून दखल घेवपाची। तुमकां सांगता आमचो युडी मिनिस्टर जेन्ना पयले फावटी पॉवर मिनिस्टर आसलो त्या टायमाचेर तेणी हो सबस्टेशनाचो एक प्रोजेक्ट हाडलो। प्रोजेक्ट इतल्या खातीर हाडलो की आमच्या मुरगांव हेतून मतदारसंघात ह्या सगळ्या वाठारांत लायटीचो भरपूर प्रॉब्लेम आसलो। ताका लागून जे एक 8 करोडाचे सबस्टेशन हांगा तेणी हाडले आणि ते सबस्टेशन हाडटा आसतना बरो टायमा भितर ते कंप्लीट करतलो म्हणून आसलेले, पण सडनली हे काम चालू आसतना ह्या हेतून जेन्ना परतून दुसरो आमचो पॉवर मिनिस्टर येयलो त्या टायमाचेर हांगाचो एक 6.3 MVAचो ट्रान्सफॉर्मर हांगासून दुसरी कडेन शिफ्ट केलो आणि ताका लागून हे आयज आमचें काम हांगा हेल्डअप जावन उरलें।